सध्या आमी जाणा की गोंया इफ्फी चालू आसा आनी त्या निमतान वेगवेगळे कडेन वेन्यूंचेर वेगवेगळे प्रोग्राम कार्यक्रम चालू आसा आनी हांगासर कला अकादमीन आमी आयज आयल्या आनी हांगासर फोटो एक्झिबिशन आनी तशेंच ओल्ड कॅमेरा जे आसले एंटीक कॅमेरा तेंचें एक्झिबिशन हांगासर आसा. तुमी नक्कीच हे एक्झिबिशन पळोवपाक येवचें. म्हाज्या वांगडा सध्या आसा कैलास नायक जे फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशनाचे मेंबर आसा. जाणून घेवया ह्या फोटो तेंचे जे एक्झिबिशन आसा तेच्या बद्दल. सर तुमकां स्वागत आमच्या कार्यक्रमाक. थँक्यू. सो हे एक्झिबिशन आमी पळयता की 2004 जेन्ना इफ्फी चालू जाल्ली तेन्नाच्यान हांगासर फोटो आसा तुमी लायल्ले आसा इनॉग्रेशनाचे फोटोज बेसिकली. सो त्या बद्दल आमकां सांगा. पयलीं जें कितें जालें आमचे फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन आनी futuristic.com आनी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन ESG यांच्या जोड पावलान आमी एक उपक्रम करपाचो विचार येयलो. आमचो कलिग्स आसा आतिश नायक आनी हांवें एक विचार केलो की आमी इतकी वर्सां जालीं इफ्फी करता म्हणजे कवर करता इनॉग्रेशन जावं क्लोजींग आनी इतके आमचे कडेन जे फोटो आहा ते कितें करपाचे म्हणजे बेश्टे काडून स्टोर करता. सो एक विचार येयलो की कित्याक आमी एक्झिबिशन घालचें. कित्याक जे आतां 25 वर्सां जालीं आतां जे थोडे भुरगे ते ल्हान आसले 2004 किंवा हेजे ल्हान जे भुरगे तांकां खबर नासलें इफ्फी म्हणून. आतां जे व्हडले जाले तांकां जे कोणाक खबर ना इफ्फी ते पयलीं कोण इनॉग्रेशन केलें कशें आसतालें तेजे कशें स्टेज परफॉर्मन्स कशें आसतालें तशें सगळें आमी एक हें दिलां की एक सायड आमी सगळे परफॉर्मन्स लायल्या. सगळे एके सायडीन जे गेस्ट कोण येताले जे आतां ना हेतूय ना म्हणजे जे सिने स्टार आसताले जे आतां नाच म्हणजे जे हें जाले वारले तितून श्रीदेवी जावं सुशांत जावं. सो अशे थोडे आमी सिलेक्टेड फोटो म्हणजे हे कमी आसा. हेज्या पेक्षा आमचे कडेन खूब आहा. एक 400च्या वयर फोटोज आसा. 400-600 म्हटल्यार आतां आमचे सगळे हेंच्या कडेन. सो आमी हितूंतले कांय निवडक अशे फोटो हे केले. सो जेणे करून लोकांक गोंयच्या लोकांक कळनी की इफ्फीचो एक पूर्ण म्हणजे आमी तेज्या खातीर फ्लॅशबॅक हें नांव दिलां की फ्लॅशबॅक एक केला आमी लोकां खातीर की परत याद जावची. कारण ते CM सुद्दां म्हणाले डॉक्टर प्रमोद सावंत ते फोटोसा पळोवन अजाप जाले अरे हांगा हो ते तेंचे सुद्दां एक चेहऱ्यार एक हें जालो की ते फ्लॅशबॅकान गेले. एक फ्लॅशबॅकान गेले कारण थोडे विसरता एक 4-5 वर्सां जालीं थोड्यांक खबरूच नासता इनॉग्रेशनाक कोण येयल्लो तो. सो म्हणजे ते अरे हो आसलो तो आसलो असो एक विचार जालो आनी आमकां दिसता की एक बरो सक्सेस जालो. आनी त्याच बरोबर आमी कितें केलें आमचें एक हें आसा की आमचे वळखीचे आसा देवरुखकर म्हणून आसा ते कोल्हापूरचे आसा. तेंच्या कडेन एंटीक कॅमेराज आसा. सो तेंच्या कडेन 1400 जे कॅमेरा 18व्या म्हणजे 100 वर्सां पयलींचे सुद्दां आसा कॅमेरा. सो आमी तांकां कॉन्टेक्ट करून तेंचो एक हांगा परत एक्झिबिशनूय लायलें जुने कॅमेरांचे. ते सगळे स्टील कॅमेरा. सो एक लोक येता बरो परफॉर्म हे पळोवन बरें दिसता. रिस्पॉन्स खूब आसा. कारण कितें जालें पयलीं हांगा डेलिगेटूच येताले. सो आमी रिक्वेस्ट करून ESG किंवा हेज्या कडेन रिक्वेस्ट करून सांगलें की कला अकादमी ओपन करा म्हणून सगळ्यां खातीर. फक्त आर्ट गॅलरी हितून दिनानाथ मंगेशकर हितून हें आसता मास्टर क्लास थंय सोडून बाकी सगळें हें करा. सो 2 दीस जाले खूब राती म्हाका दिसता 10-10:30 बंद केल्या गॅलरी. सो खूब लोक येता आनी लोक खूब म्हणजे याद अशी बरो लोकांचे चेहरे बरे येता म्हणजे कॅमेराय दिसता आनी त्या बरोबर फोटोचो एक एक्झिबिशन फ्लॅशबॅक जातात. खूब जाण अशें म्हणटा अरे आमी हांगा पावले हे पळयले हे फंक्शन केल्ले. सो बरें दिसता पळोवपाक. सो लोकांक एक लास्ट मॅसेज तुमी कितें दिवपाक सोदता. मॅसेज म्हणजे कितें फक्त आमी आतां एसोसिएशन एक फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन काम करता. आमी पेपरार फोटो हे थोडे पेपरार पयल्ले आसतलेच सगळे खूब जाणांनी पेपरार पयले पूण ती याद उरना. सो मॅसेज म्हणजे कितें इफ्फी गोंयान जाली फक्त कितें आसा ताजो एक याद आमी दवरल्या. सो हांव एक म्हणटा की वेळ काडून मुद्दम एक 27 तारीख पर्यंत मुद्दम येवन पळोवन वयचें अशें हांव हें करता.